न्हयांचें राष्ट्रीयकरण आनी हायवे बारबंदीचो इशू एक एक करून गोंयच्या चडशा राजकीय पक्षांनी घेतला. गोंयकारांक विश्वासात घेनासतनाच न्हयांचें राष्ट्रीयकरण केलां आनी हायवे वेल्या बार्रांचेर बंदी घालतात म्हूण आपानय आवाज काडूंक सुरवात केल्या. हायवे कुशीन 500 मिटरां मेरेनची बार्रां बंद करपाचो कायदो कसिनो कित्याक लागू ना काय म्हूण आपाचो प्रस्न. Issues such as nationalization of rivers or the issue that has now cropped up with the Supreme Court ordering closure of liquor outlets along highways and state ways. The point that emerges is local interest of the Goans has never been protected by these parties. When it comes to nationalization of rivers, in the run-up to the elections, Aam Aadmi Party has opposed nationalization. The government of the day told that nationalization will not happen without the consent of the people, the stakeholders, and now it has slowly come out that the state government had consented to the closure of liquor outlets. Again, local interest has not been protected. Yet, जर casino industry जर घडलेले जाल्यार they would have जमीन आसमान एक जावपाची आनी they would have gone out of the way to protect their interest. आतां सुद्दां 500 मिटरां भितर कजिनो सुद्दां आसा, ताजेर कोण उलयना. So what we demand, Aam Aadmi Party demands that this matter has to be taken before the Supreme Court, and the Supreme Court has to be told that this is not a single cause of fatalities on the road. Had it been very specific, something to do with casino interest, they would have gone. But casinos are also, I think. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Yes, why not? Should apply to casinos. Should apply to casinos also. 28 जानेराक कुमार जुवेचो बीजेपी उमेदवार पांडुरंग मडकयकारान खंय गोवा बागायतदाराची 500 रुपयांची कुपनां वाटिल्लीं. कंप्लेन केल्ली पूण एक्शन कांयच ना. आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त गोंय दिवपाक सोदता, सरकार दिवपाक सोदता. आनी हें सरकार दितना जेन्ना इलेक्शनांतूच एखादो कॅन्डिडेट पांडुरंग मडकयकारा सारकिल्लो कॅन्डिडेट हो लोकांक गोवा बागायतदाराची 500 रुपयाची कुपनां वाडटा, ताजी हांव कंप्लेन दितां. आनी कंप्लेन 28 तारखेक दिवन आयज 15-16 दीस जाले हे गजालीक, अजुनूय ताजेर एक्शन जायना. म्हाका ओरली सांगता PI आनी RO की एक्शन आमी घेतल्या. जी BLO काम करिनाशिल्ली, जी BLO वोटर स्लीप व्हरून मडकयकारा कडेन दिल्यो, घरान घर दिवपाच्यो त्यो, आनी त्या खातीर तिका सस्पेंड केली म्हणून सांगता RO, त्या खातीर तिका अरेस्ट केली म्हणून सांगता. पूण म्हाका धव्यार काळें कांयच मेळना. पुणंदा खातीर विजय शिरीश कुंकळकर. बाणावलेचो आदलो आमदार कायतो सिल्वा दोट्टी नागरिकत्व प्रकरणात पर्रीकाराक लागून साल्वार जाला. ताका क्लीन चीट मेळची म्हूण पर्रीकार मदीं पडलो म्हूण आदलो मंत्री चर्चिलान आरोप केला. कायतो गृह मंत्रालयान निकतीच क्लीन चीट दिल्या. तो पोर्तुगीज न्ही, भारतीय नागरीक म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला. वालंकाड अब्रू लुकसाणीची केस घालतलो म्हूण कायतो बुधवारा उलयल्लो. तो म्हणटा हे 5 वर्सां मोठो आपण हे पुश काबार केले आनी तेणे जो एपाट दाखयले मरे 1 करोड 38 एक्स्ट्रा दाखयले मरे. पुश काबार 1 करोड 38 कितें एक्स्ट्रा दाखयले त्याने पुश काबार केले. पुश काबार केले ते डिफेन्स मिनिस्टरान त्याने ताका साला केला. आज BJPन साला केला मरे. ताका BJPन ताका 5 वर्स साला केला आनी 5 वर्स हुण्या ताका हें करपा जाय मरे. ऑर्डर हुण्या मागताले, ऑर्डर दिना मग ताका बळ्या काडो. ते ऑर्डर दिलो ती हेजे तो डिस्क्वालिफाय म्हणून पुर्तुगेज म्हणटलो ताका ऑर्डर काडो आनी आतां आनीक वाडा. सो आज ताका BJPन साल्वार केला म्हणून तो 5 वर्सांनी ताणें काडली. आतां ताका लोक केसो सालाकू ना, बाळा लोक सालाकू ना ताका. कित्याक ताका काम करूंक कळना आनी काम करपाक ताका हें ना, पद्दत ना. ताका समजना काम करपाक. ताका समजना म्हूण तेगेलो तो पळय PA आशिल्लो तेणे पासून सोडले ताका. आमी हे बाळाले लोक पीस जाले ना हे फाटी. बाळाले लोक सारको शिरूड रायला. बाळा लोक शिरूड रायले म्हूण आज इलेक्शनाक तो काबार जाला आनी इलेक्शनाक काबार जाला म्हूण तो आनी ती नाक जालो हो प्रसंग होता. आज पासून तें पिटिशन पळय म्हणटा हायकोर्टांत जें आसा तें कोणें हें केलें ना. तिसरें जॉन फायनान्सान स्टेटमेंट दिलें मरे आपण हायकोर्टांत म्हणून तोय विधान हायकोर्टांत. तेका डॉक्युमेंट जाय ते तो मुखार म्हाका तेका मेळ्ळो हांवें दिवं ना ते कोणाकूच. म्हाका ते पळय डॉक्युमेंट ते मागीर कळत ना रायट टायमार घडले. कितें आसता फोटोवपाक इजी पूण कायदे फोटोवपाक जायना न्हू.
डिफेन्स मिनिस्टर म्हणटा सारको तेगे चाला मरे मोटरसायकलीचे वचून ब्रिज बंद करपा मरे मोटरसायकल घेवन मोटरसायकलीचे वचून ती ब्रिज बंद केली मरे काय पास केली त्यान ब्रिज केस आणायचं गांव ती ब्रिज ऑर्डरी किती म्हणलं जाणटो हा ऑर्डरी करे हायकोर्ट हॅज ऑलरेडी कॉस्ट ऑर्डर हे म्हणलं अरे ना रे हायकोर्टान काय केलं ना रे ऑर्डर ऑर्डर ना रे ऑर्डर त्यांना दिल त्या खबर ना रे त्यांनी त्या मनशाचें आपयलें ना जॉन आपयलें ना मी जॉन आपोवपा जालो न्ही ऑर्डर दिसणे ते आपयलें ना मरे वन सायड हायकोर्टान कॉस्ट कर म्हणून आपण भायरोड म्हणटा अरे हायकोर्टान कशी केला न्हू हायकोर्टान हालीं दिला त्यांना चोवपाक ते मॉडल जावन ती डिस्क्वॉलिफाय म्हणून घेऊ एक ब्रेक.